कुटुंब सन बापा आमी समल्या एका स्थळ्यान तुका गितां गाता एकाच काळजान तुजो मोग करता एकवटान जीवकात रेखता पवित्र स्नानांत आमकां नवो जीव दिवून तुजी भुरगीं कर आमकां पवित्र केला पुना जीवन जाल्या क्रिस्ताचे कृपेन सस्नी जिवीत आमकां सोडून दिलाय एक कुटुंब सन बापा आमी जमल्या एका स्थळ्यान तुका गितां गाता एकाच काळजान तुजो मोग करता एकवटान जीवकात रेखता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे कोड तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो हप्त्याच्या निमाण्या दिसा आमी आसा देवान ह्या हप्त्यांत आमचे वयर आमच्या कुटुंबाचेर जायतीं आशिर्वादां ओतल्यांत आनी आमकां राखलां सांबाळलां देव आमचे थंय बरेंपण पळयता कित्याक तो आमचो देव पूण आमी हेरां थंय बरेंपण पळोवंक शकता गी कित्याक आमी देवाचीं सू जायते फावटी आमी चिंतिना आमी खंय तावन आयल्या खंय तावन जल्मल्या आमी केवल ह्या संवसारीक कुटुंबांत जल्मल्लीं मनशां न्ही क्रिस्ती भावार्थांत आमच्या पवित्र नमकांत आमी परत क्रिस्ता थंय जल्मता अशें आसतना जायते फावटी आमच्या सालत्या जिवितांत आमकां देवाचें बरेंपण हेरां थंय पळोवंक अडखळ जाता आमी आमचें बरेंपण मात्र पळयता तर देव आमचेर इतलो बरो आसतना आमी कित्याक आनीक थंय बरें जावंक जायना आमी सुकल्या तर सोम्या लागचे बक्षांनी मागया आतां आमचे चडयां दोळे आमी दांपया हे फाटल्या हप्त्यांत जायते फावटी आमकां बरें करीत आसलें बरें चिंतीत आसलें हेरांक बरें कन्न समजोंक जाता आसलें आमी करूंक नातल्या खातीर सोम्या लागचे बक्षांनी मागया आमचे उणेपण वळखून घेवन सांगात आमी मागया हांव पातकी सर्वदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सरून सांगता मनान चिंतून तोंडांत दुसरून वायटा धरून आनी बरें संडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या बसत बगेवन सदां संवकार मरे सगळ्या दूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करप प्रार्थना मागता सर्वदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पथकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो सोम्या काकलूत कर सोम्या काकलूत कर क्रिस्ता काकलूत कर क्रिस्ता काकलूत कर सोम्या काकलूत कर सोम्या काकलूत कर
प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमचे बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां खोडी आत्म्याचे भलायकी दी आनी भाग्यवंत नित्य अहंकार मरेच्या अभिनवनेन ह्या जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकाचो आरंभ. साऊलाच्या मरणा उपरांत दावीद अमेलेकीताचेर जैत व्हरून फाटी आयलो आनी जिकलागांत 2 दीस रावलो. तिसऱ्या दिसा साऊलाच्या शिबिरांत एक मनीस आयलो. ताची वस्त्रां पिंजलीं आनी ताच्या माथ्यार धूळ आसली. दाविदासी पावतासतना ताणें धरणीर सरपडून ताका नमस्कार केलो. दाविदान विचारलें, तूं खंय थावन आयलोय? ताणें जाप दिली, हांव इस्रायेलाच्या शिबिरांतलो सुकोवन घेवन आयलो. दाविदान विचारलें, कितें जालें सांग म्हाका. ताणें जाप दिली, सैनीक झुजा काळांतले पाळून धांवल्यात, तांचे मदले जायते मरून पडल्यात. साऊल आनी ताचो पोतो जोनातानी मेल्यात. तेन्ना दाविदान आपलीं वस्त्रां धरून पिंजलीं आनी ताचे सवय आसलेल्या मनशांनी तशेंच केलें. साऊला आनी ताच्या पुता जोनाताना पासत सरेस्पराचे फौजे आनी इस्रायेलाच्या घराण्या पासत ते तलवारीन मेले देखून रुदार करून ते रडले आनी सांज पर्यंत तांणी उपास केलो. इस्रायेला, तुजे वैभव तुज्या दोंगराचेर मरोवन पडला. वीर कशे मरोवन पडले. साऊल आनी जोनातान मोगाळ आनी आपुरबायेचे जिवितांत तशें मरणांत जाले नात ते वेगळे. गोनी प्रास्ते सुडसुडीत, शिवा प्रास्ते बळिश्ट. इस्रायेलाच्या दुवानो, साऊला पासत रडा. ताणें तुमकां मोलादीक तांबडी वस्त्रां न्हेसयलीं. तुमची मुस्तायकी भांगार सिंगारान नेटयली. वीर झुजा मदें कशे मरोवन पडले. जोनातान तुज्या दोंगरांनी मरोवन पडला. जोनातान, म्हज्या भावा, तुका लागून हांव कळवळटां. तूं म्हाका भोव मोगाचो आसलोय. म्हजे थंय तुजो मोग स्त्रियांच्या मोगा प्रास चड विचित्र. वीर कशे मरोवन पडले. झुजाच्या शास्त्रांचो कसो नाश जालो. देवाचें उतार्यें. तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर पडोवन दी सरेस्परा. तेन्ना सोडून आमकां लाभतली. तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर पडोवन दी सरेस्परा. तेन्ना सोडून आमकां लाभतली. देवा, इस्रायेलाच्या गवळ्या आयक आमकां. झुजेच्या इंडाक सरयतल्या खाण दी आमकां. एफ्राईम, बेजमी आनी मनासेच्या नदरेंत किरुबाच्या मदगात सिंहासनार बसलेल्या प्रकाशीत जा. तुजी पदवी तूं उठय. आमचे कुमकेक येवन आमकां जैत लाभय. तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर पडोवन दी सरेस्परा. तेद्वा सोडून आमकां लाभतली. सर्वेस्परा, दळबाराच्या देवा, तुज्या लोकाची बोबू कितलो काळ पर्यंत तिरस्कार करशी. दुखाची पेज आनी रडण्याचो नीस तुवें आमचो ग्रास केलाय. भवारीच्या जनांगांनी आमचो गांव लढायेचें थळ केलां.
दुस्मनाच्या निंदाक तुवें आमकां उणी केल्याय. तुज्या मुखामाचो परजळ आमचेर पडोवन दी सर्वेस्परा, तेद्वा आमकां सोडून लागतली. Alleluia, 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 Alleluia. तुज्या पुताची उतरां आयकोंक आमची काळजां उगड सर्वेस्परा. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. उपरांत जेजू घरा गेलो आनी लोक परत्यान इतलो जमो जालो की जेवंक खावंक पर्यंत ताका साध्य जालें ना. ही खबर ताच्या भावभावंडांक मेळटस ते ताका धर्न व्हरूंक म्हूण आयले. ताची तकली फिरवल्या ते म्हणटाले, देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्ताते म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, हेच्या वचपांचेर एक धाकटो नियाळ आमी करया. इजाया प्रवादीच्या पुस्तकान बरोवन सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, तुमच्यो वाटो म्हज्यो वाटो न्ही, तुमची चिंतना म्हजी चिंतना न्ही. हें आयच्या वांजेलांत सारकें जाता. कित्याक जेजून जायतें बरें करून आयलो लोकांक, ताच्या कुटुंबाच्यांक, इस्रायल परजेक. फारिजांच्या विरोध तो रावलो, साबात मोडलो आनी जें कितें लोकांक बरेंपण आसलें तें करून सायलो. आनी ताका आज ताचे कुटुंबाचे म्हणटा तुजी तकली फिरवाल्या. जायते बडी आमकांय तशें म्हणटा दिसता न्ही गे, आमी कांय बरें करता, आमची तकली फिरवता न्ही गे. कित्याक बरें करच्या मनशाक रिएक्शन ती बरेंच दिसता आनी जो कोण बरें करना ताका बरें करच्या मनशाची तकली फिरवाल्या भशेन दिसता. आतां हें कित्याक घडटा? कोणाक अन्येकल्या मनशाची वळख ना, तो कितें खालें म्हणून तो समजना तर आमी त्या मनशा तें सुकूत चिंता. जायते फावटी कुटुंबा जिवितांत सांगचें आसा, दादल्यान या बायलेन म्हाका समजोंक तूं समजना, तो म्हाका सूख समजता म्हणान गे, म्हणटात न्ही गे. आमचे मदें म्हणटा, हय ब्रदर्सी म्हणटात, आमी म्हणटा न्ही गे. आमी म्हणटा कित्याक म्हळ्यार एकच त्या मनशाची सारकी वळख ना. जर आमकां एका मनशाची सारकी वळख आसा तर आमी केदींच त्या मनशा तें उणेंपण पळयना, बरेंपण पळयता. तें आयच्या पयल्या वचपान आमकां पळोवंक मेळटा. सामुएलाच्या पुस्तकान थंय साऊल मेला, जोनातान मेला. तुमकां कळीत आसा, साऊल दाविदाची अशी मारूंक सोदतालो वय मसरान. जाल्यारी आज दावीद पळय कितें करता, धीर सैनीक मेला, तुमकां बंगाराचे पिंतुराचे उस्तर आयलो, तुमचो राय मेला, जोनातान म्हजो मोगाचो मनीस मेला. जर असली बोगना दाविदाचे हेचे तर तो जोनातानाकी वळखतालो आनी सावलाकी वळखतालो. अशेंच घडटा आमच्या सालत्या जिवितांत. जायते फावटी म्हज्या चिंता प्रमाणे, अणभवा प्रमाणे आमकां सोमेस्ता आमचो देव कोण म्हूण कळीत ना. आमकां देवाची जाणवाय कितें म्हळ्यार जें कितें हांव म्हज्या मोदेन चिंता, हांव कशें देवाक समजता, तितलीच जाणवाय आमकां देवाची आसा.
पूण देव कसो निजायकी आसा तें आमकां जायते फावटी कळोवंक ना. ताकाच आमी सवाल करता, हें कित्याक अशें, तें कित्याक तशें. अशेंच कुटुंबा जिवितांत त्या मनशाची वळख नासल्या वरवीं आमी अशेंच म्हणटा. ताकाच आज प्रत्येक रितीन आयच्या दिसा वाचपाक आमकां आपयतात, आमच्या कुटुंबाच्या मनशांक वळखुची गरज आसा. आमच्या कुटुंबांत असली मनशां कशीं म्हूण हांवें समजून घेवचें सारकें आसा. जायते फावटी घरच्यांत आवय जावं बापय जायते वावर करतात आनी वावर केल्या उपरांत भुरग्यांचें जावं हेरांचें जावं रडणें आसा, तूं म्हाका समजनाय. अशें जाल्यार चिंतपातना आमी भायर वचचें. आनी जेन्ना आमकां देव कोण मनीस कोण म्हूण कळटा, आमचो संबंदी बरो जाता, आमी एकामेकाक वळखता आनी बरें करूंक तूं आमी फुडें वेता. तर म्हज्या मोगाळ भाव भयण, इस्सू करपा ह्या मिसा वेळार आमी मागया. आमेन. काणिकोई बापा भेटयता वास्तुका स्वीकार कर ई बापा. उण्या वडा संगी भेटयता वेदेनी मानून तुगे ई बापा. स्वीकार स्वीकार कर बापा. आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या दिबा, जीवन आमचे नंदन कर. आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या दिबा, जीवन आमचे नंदन कर. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेळमेक आमच्या पवित्र देवाक सेवेस म्हणून घे. देवा आमच्या सर्गींच्या बाबा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान अवंकार मायेतावन जल्म घेताना तेजें अवंकारपण विबाडूंक ना, पूण विचित्रान तें पवित्र केलें आपणें घेतिल्ल्या मनशा सैंबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतलें निवारण तो पवित्र करूं. आनी अशें आमची बेटोनी तुका मानता तसली जावं क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो, तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापवंत म्हूण वळखून आमी तुका दिन वाचूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भगेवंत अहंकार मर्यासो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिच्या दिनवासतेचें गीत गावन तुजी कणवळाय आमी वाखनता. शेकान शेक प्रितमेचेर कितली वर्ती तुजी विस्मिता. सर्व काळी मनशांतय कितली अपरिमी तुजी दयाळाय. तुज्या ल्हानवेक साकरणेचेर काकुलतीन तुवें नदर घाले आनी असो सडवंदार मनशाकुळ आसो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो धडबार संतोशान तुका वाखणटा सरकार. ताच्या वाखणेक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंसर्गीन तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांव येता ताका जय. उंसर्गीन तुका जय जय. बाबा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धडून इंदेनी पवित्र कर्म आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनू आसून तो मोडलो
तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातास ताणें काल्स घेतली, तुका नवी आनंदीन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी सस्नी कराराचें हें रगत पदकांचे बक्षाने मेळच्याक तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशा पासत हें वारवतले, हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaso gutu pargatu ya. Somya Jesu तुझे मरण आम्ही समरता, तुझे पुन्हा जीवन पण आम्ही परगडता. तुझ्या येल्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रेकता. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी सडवणेची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवितल्या आम्हा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचे विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवान बापा, पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमकांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो दवरून मेल्ल्यांत ते आमच्या माव मनीची काकूट कर, तांकां आनी तुजे इश्ट कथेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें फजळीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. ओंकार मरे देवाच्या माये संगती, भगिवान तुझे तुजो पती, भगिवान दोन आनी सरकाळी तुका मावल्यान सगळ्या भक्तां बरोबर सत्सांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावोंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक फोनान सर्वोद्वेधार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सोडोंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयले मागणी आमी भक्तीपणी मागया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो राज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकिल्ल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणें पडून दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचें न्ही बरोवशा नत्रेक आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकांती सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक रसवटकी पदव्यानी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमाण तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांक
तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसूं. एकमेकाक शांती दियात. देवाची शिले संसाराचे पाप करतले आमची काबूत कर. देवाची शिले संसाराचे पाप करतले आमची काबूत कर. देवाची शिले संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळीच्या जिवनाक आपोवणे मेळ्ळी. आमी समेस्त सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना, पूण जे उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. तुझो आदार तूच म्हज्या काळजांत सोम्या सदांच करबेडा. जिविताचो उंडो तूं सर्गेंतां मेलोलो. संवसार सासले जीव दिवच्या बापान तो धाडलोलो. तुजे लागीं येता तूं केदीस मुखेल सोडना. तुका सत मानता तो केदीस तानेम सोडना. तूंच म्हजो रस्ता सोम्या, तूच म्हजो आदार. तूच म्हज्या काळजांत सोम्या सदांच करबेडा. प्रार्थुया. कणवळ्या बापा, भगवेन ओंकार मरेक आमी आज मान दिताना तुवें आमकां सर्गीच्या जेवणान दादोशी केलाय. देखून आमी संतोश बरी जाल्या आनी विश्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच ओंकार मयेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फोव जाल्ल्या सुरंदराची भक्तीपणी साकरी करूंक आमकां कृपा दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशिर्वाद तुमचेर वतो. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. कार्मेल सायबिणीचे नवेन. ए भगवंती देवचे मे, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणता. आपणाकच चरण दासी म्हूण लेखलेल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान कुर्सारून कळतना आमची आवय जावन दिली.
कार्मेल गुडियार मठवशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतीन म्हूण मानून घेतली. घरच्या कांता वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुला स्वादीक दाखवले. सर्गीच्या वैभवा दैवीक माये, कोण ना तुझे पुरी बळे माये, कत नातल्या कुवारी कार्मेलितांच्या आदारा पावम कांय धर्या सुकरा म्हण परातले. आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हळ्यार द्रढ पत्तिणेन आनी थिरभर वर्षां तुजे सरशी आमी येता आनी आमच्यो सर्गजू तुजे मारिफा जेजू मुखार दवरता. सांगाता म्हणया उगडास कर ए दयाळ्यांक वरे मुरये, तुज्या आसराक दवरलो, तुजो आदार मागुल्लो, तुजी मध्यस्थी सोदुल्लो, कोणपणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकोंक ना. हे पातयेन धैर्य काण घेवन तुजे कडेन धांवून येता. ए हांव कोरीचे हांव कोरी म्हजे माये, तुजे कडेन धांवून येता. पतक्यांनी कंतीच तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये, म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजें मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता आश्रय तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे खुशीचें जेजू. भगीन मरिये देवाची माये, आम पापियांका विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये, आम बसोत विनंती कर. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता आश्रय तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे खुशीचें जेजू. भगीन मरिये देवाची माये, पापियांका विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये, आम बसोत विनंती कर. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता आश्रय तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे खुशीचें जेजू. भगीन मरिये देवाची माये, पापियांका विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये, आम बसोत विनंती कर. अर्गां प्रार्थन. ए भाग्यवंती मोरये कार्मेल राणये, आमच्या वैतून जावन आसता तुवें आमच्या खातीर मागोवन धाडलेल्या सर उपकारांक अर्गां दिता. व्हडा पातयेन तुजी बेंतीन घाल्या सर्वांक कश्टान वारांतली वायट विघ्नांतली तुवें राखलाय देखून आनी आमच्या सर गजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासता. हे घडये आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागणेचे जिवीत जिवंक प्रयत्न करतली. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक फोक आमकां फावो कर म्हण मागता. तुज्या आनी तुज्या हाती आसलेल्या जेजू बळकाच्या कृपे वरवीं. आमेन. फाल्यां आमचो भाऊ दियोकोनू अँटनी स्टीफन ताची ओढ आसा. प्रत्येक रितीन ताचे बसोत मागोवंक तुमचे लागीं विनंती करता. तुमकां बरो सोनवार मागता. हॅपी विकेंड. आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे एकताचे नैवेद्यात्मेचे नवे आमेन. मोगाचें नांव बाळू जेजूच्या फेस्ताचो विशय सांगको आयतो जाला. अंक्याचो विशय जेजू मानवलो जालो, जाणवायेन आनी प्रायेन वाडलो. नामान बाळू जेजू पत्र 15 वर्सां बरोवन 16व्या वर्साक पयण सुरू करता. वाचपी आनी वर्गणीदार जावन तुमचो पाठिंबो आमकां लाभला. तुमकां दिनवास. कार्मेल गुड्याक येता आसतना पत्राची वर्गणी नवीकृत करून उडास दवरा. हर एक कुटुंबाक एक बाळूक जेजू पावनी म्हणली आमची आशा. तुमकां समेस्तांक नव्या वर्साचे शुभाशय.
मोगाचें म्हजें नांव दीप फ्रांसीस फेर्नांद कार्मेलीत या सर. तुम्ही खंडीत जावन कार्मेलिता मिशन आयकलां, कार्मेलितांक पळयलां. पूण कार्मेलीत म्हळ्यार कोण? कार्मेलीत कित्याक आसात? इगर्ज मतेंत, कॅथोलीक इगर्ज मतेंत जायते मेळ आसात, धार्मीक मेळ आसात. आमी वोर्दी म्हणटा या कॉंग्रिगेशन म्हणटा. दाखल्याक फ्रांसिस्कन आसात, कॅपुचिन आसात, डॉमिनिकन आसात, जेजुईत आसात. अशें कार्मेलीती हांचे बराबर एक धार्मीक मेळ. कित्याक आसात कार्मेलीत? कार्मेलितांचो मुख्य शेवट जावन आसा देवाच्या मोगांत जियोंचो, देवाच्या हाजरपणांत जियोंचें. देखून हाका 3 संगती आमकां आदार दितात. पयलें मागणें. देखून आमकां मागणें रेपिटेशन न्हय, मागणें एक संबंद. देवा लागीं तो संबंध जिवो दवरूंक विविध रितींनी प्रयत्न करच्याक आमी मागणें म्हणचे. आनी दुसरें जावन आसा समुदायीक जिवीत. आमी सांगाता जियोवचें, आमी एकसुरे जियेना, एकामेकाच्या संगतपणान जियेता. आनी तिसरें असो परिणाम जावन मागणें आनी समुदायीक जिवीत असो परिणाम जावन मिसांव म्हणजे देवाची शुभ वार्ता, बरी खबर हेरांक प्रगट करची. हें जावन आसा आमचें आपोवणें. देवाच्या हजरपणाक साक्ष जावचें आमचें आपोवणें. तुका कार्मेलीत जावंक जाय, देवाचो मोग करूंक, ताच्या मोगान जियोंक आनी त्या मोगाक साक्ष जावंक जाय. आमकां